बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत मानता देवा सईच्या पृथ्वीच्या रुसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावर बी गोर सुमावलो अकबार मरे ठाय जल्मलो कोस पिलातार ताणे कोस सुसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिवांनी मेल्ल्यांची वसुली करूं येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पयस सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. अर्काचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. सायबीन मायेचो खालतिकायेचो शेगूण नियाल सायबीन माय शिसा बरोबर जेजूचे शिकवणेक खालती रावता. आपूण देवाची माय म्हूण आपली पदवी दाखयना पूण खालतेपणान शिसांक सांगात दिता. मागणें जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आनी मारिया माय सदांच आमच्या सांगाताक आसा हें मनांत आनी काळजांतसून सोत मानूंक तेरसान सदांच खरे भक्तेन वांटो घेवंक ह्या खणान मागुया. आमच्या बा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इगरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे इचलोल्यांक बशिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाचे माये आम आपल्या हातीर मेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाचे माये आम आपल्या हातीर मेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाचे माये आपल्या हातीर मेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाचे माये आपल्या हातीर मेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाचे माये आपल्या हातीर मेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाचे माये आपल्या हातीर मेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाचे माये आपल्या हातीर मेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाचे माये आपल्या हातीर मेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाचे माये आपल्या हातीर मेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ठाय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाचे माये आपल्या हातीर मेदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. म्हजे जेजू गोगोस आमकां निवार आमकां एमकणांतल्या उजातली सगळ्या आत्म्या सगळ्या आत्म्यार ओदी करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवन जातोच चालीस दिसांनी पोरजोलीत जावन स्वर्गार चडलो. सायबीन मायेचो मोग मोयपासाचो शेगूण नियाळ
आंकवार मारिया शिसा बरोबर एकवटान रावन एकामेकाक धीर आनी बोरवासो दिवन मोगान आनी मोयपासान तांचे बरोबर मागणें करीत रावता. तांचे मदें एक मन आनी एक कालीज हो संबंद मजबूत करता. थीर रावन आसतना मागणें करूंक ती तांकां बोल जाता. मागणें आमच्या आवय बापायन आनी वडिलांनी आपले घराबे मागण्याचे घराबे करूंक सगळीं एकठांय येवन आयमोरी तेस देवाचें उतर आनी बरोबर मिसांत बरे तरेन वांटो घेवन सायबीण माय सारकी बरी तत्वां आपणावंक आनी एकामेकाक जेजूशी लागीं हाडूंक मोगान आनी मोयपासान वावरूंक ह्या खणान मागुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पदकां बगोस आनी आमकां टाळणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्व जुदे आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्व जुदे आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझो पूज येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्व जुदे आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्व जुदे आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्व जुदे आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्व जुदे आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्व जुदे आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्व जुदे आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्व जुदे आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्व जुदे आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांच काल आमेन. अमजो जेसू भगवंत आमकां निवार आमकां कोणाच्यातली सगळ्यांक सरकार वर चड करून चड आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त स्वर्गा वेतोच पाटयलो देवस प्रिस्त सांता सिनाकाळ मुलोले स्वाते जुयांकवार मरिया आनी आपोस आसले. सायबिणीचो तीर मागण्यान आनी उस्क्यान बोल्लोलो शेगून नियाल आंकवार मारयेन देवाक पयलो वयलो जागो दिलो. मागण्यांतल्यान देवाची बोरती ती घेताली देखून ती अशी उद्गारली, ही आसा हांव देवाची चाकून, जा म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमणें घडोवन. आपणा भितर आसलोलो देवाचो मोग आपले मावशे भयणींक तशेंच सिसां बरोबर वाडटा. मागणें आंकवार मारये भाशेन आमी जण एकल्यान चिंतनांनी उतरांनी आनी कोन्यांनी देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी देवाचो उपकार आमी दुसऱ्यांक जावं मारयेचो शेगूण तीर मागणें आनी उस्क्यान बोल्लोलो शेगूण आपणावंक
ह्या खोंडांत मागुया. आमच्या पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी, आनी आमी आमचे इस्रायल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणे पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सरीसपूर तुजे टाळ आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमच्या हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरीसपूर तुजे टाळ आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमच्या हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरीसपूर तुजे टाळ आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमच्या हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरीसपूर तुजे टाळ आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमच्या हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरीसपूर तुजे टाळ आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमच्या हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरीसपूर तुजे टाळ आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमच्या हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरीसपूर तुजे टाळ आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमच्या हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरीसपूर तुजे टाळ आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमच्या हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरीसपूर तुजे टाळ आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमच्या हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरीसपूर तुजे टाळ आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमच्या हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मुम्मा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. अमोच्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एमकणांतल्या उज्यांतली सगळ्या सरकार वर चड करून चड करसलेल्या. चवथो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोच आंकवार मारिया 12 वर्सांनी स्वर्गार गेली. सायबिणीचो बरेपणाचो आनी बावाटाचो शेगूण. नियाल पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं पवित्र आत्म्याची देणी फावो जाल्ली मनशां मदें प्रिती मोग वाडयता, काळजांनी खोल खुशालकाय उपजायता, एकामेका लागीं सदान करून शांती वसयता, धमकावणी मुखार तोंड राखूंक शिकयता, एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस करता, मनशांक दुलप काळजाची करता, आपल्यो वडाविण्यो धुमकावन घोटाय दिता. हेच सायबीण मायन आपल्या जिवितान बरेपणाचो आनी बावाटाचो शेगूण घेवंक सगळ्या अस्तऱ्यां मदें सुदोव जाली. मागणें मोगाळा जेजू, आमच्या जिवितान कोश्ट, आळकोळी, त्रास, वाद विद्वाद, दुस्मानकाय जाता तेन्ना आमचें जिवीत दुमावंक आंकवार मारये भाशेन बरेपणाचो आनी बावाटाचो शेगूण आपणावंक ह्या खोंडांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां टाळलें पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच उदार आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, बापया हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच उदार आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, बापया हाती विनंती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलिले सर्वेस पोच दायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैवचा पूज येसू. भगवंती मरी देवाची माई, बाप्या हातीर विनोती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलिले सर्वेस पोच दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज येसू. भगवंती मरी देवाची माई, बाप्या हातीर विनोती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलिले सर्वेस पोच दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज येसू. भगवंती मरी देवाची माई, बाप्या हातीर विनोती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलिले सर्वेस पोच दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज येसू. भगवंती मरी देवाची माई, बाप्या हातीर विनोती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलिले सर्वेस पोच दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज येसू. भगवंती मरी देवाची माई, बाप्या हातीर विनोती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलिले सर्वेस पोच दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज येसू. भगवंती मरी देवाची माई, बाप्या हातीर विनोती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलिले सर्वेस पोच दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज येसू. भगवंती मरी देवाची माई, बाप्या हातीर विनोती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलिले सर्वेस पोच दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज येसू. भगवंती मरी देवाची माई, बाप्या हातीर विनोती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मै बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदाकाळ सदाकाळ आमेन. अमच्या जेजू बघोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या औषधातली सगळ्यात स्वर्गार गोर उकरून सोड गरज असलेल्या. पाचवो मिस्तेर पवित्र त्रित्वेन आंकार मारयेच्या मस्तकार मुकुट घालो आणि केली तिका स्वर्गार आणि संसाराची राणी. सायबिणेचो निर्मलपणाचो आणि दयाळाईचो शेगून. नियाल आंकार मारिया आपल्या साद्या जिवितांतल्यान निर्मल शेगुणीचो नमुनो जाली. आपल्या स्वभावांतल्यान उलोवपांतल्यान वावरांतल्यान नेस्पांतल्यान मागण्यांतल्यान चिंतनांतल्यान सोकला पडलोल्यांक वाट चुकलोल्यांक निराशी जालेल्यांक पातकांत आसलोल्यांक एकसुऱ्यांक उनाथांक दोळ्यान वेंगयता. मागणे मोगाळ जेजू आंकवार माय शेगुणायचो सागोर तिचे सारखेळे शेगुणीक जिवीत आमकां फावो जावंक आमकां आशिर्वाद भर म्हण हे कोणांत आमी मागता. आमच्या पासुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसेस आमकां दी आणि आमी आमचे इस्लोल्यांक बशिता तशी आमची पातकां गोस आणि आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलिली सुरेस्पूर जटा आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माय आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिली सुरेस्पूर जटा आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माय आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिली सुरेस्पूर जटा आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माय आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिली सुरेस्पूर जटा आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माय आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिली सुरेस्पूर जटा आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माय आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिली सुरेस्पूर जटा आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूज जेजू.
भाग्यवंती मरे देवाची माय व पिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वस्पोचे आसा उस्रामध्ये तू सुदो आणि सदोवचो पूज येजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय व पिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वस्पोचे आसा उस्रामध्ये तू सुदो आणि सदोवचो पूज येजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय व पिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वस्पोचे आसा उस्रामध्ये तू सुदो आणि सदोवचो पूज येजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय व पिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वस्पोचे आसा उस्रामध्ये तू सुदो आणि सदोवचो पूज येजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय व पिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुइमा बाप्पा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. म्हणजे जेजू गो सामका निवार आमका एमकणातल्या उशातली सगळ्यात सरकार बोल करून चड गरज असलेल्या नमान रणी काकुचे माये तुझे आमचे जीवित अमृतानी बरवसो पोटीशी बालका तुका उलमता वे दुखाच्या खणात सासुरून उदम करून मायेत तुका प्रार्थना आमचे दयाळ शर्यतीनीची तुका कथली नदरगार तू कोणवाली आणि भोगा तुला भगवान मरे या पदसा प्रांच पूजी आमका दाखोय भाग्येन देवाची माय आमच्या खातीर मा जेजू बसला ते आमकां पावसाच्या मिसांत वांटो घेवंक तयार जाल्लीं आसतना यानिकाक येवकार दिवंक आमी गीत गावया. सोगलीं आमी एकठांय जावया. अंक 826 पान 13. सगळीं आमी एकठांय जावया सगळीं आमी लागीं सोरया दुनिया देवाक वाखाणुया आनंद आमचो ताका जोया तारुणातूं खडप दुनिया जिवितातूं सोडून दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून तुज्या राज्यांत व्हरून पावोय तारुणातूं खडप दुनिया जिवितातूं सोडून दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून तुज्या राज्यांत व्हरून पावोय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देव बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवय आसूं. भाग्योन जोकी आनी आना मारियेक शेगुणायेन वाडयली. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमची शुद्ध चिंतना उतरां आनी आंगोस्त्रां आमची शेगुणाय खुणायता. मारयेन आपल्या साद्या जिवितांतल्यान शेगुणायेचो नमुनो जाली. तीच देख घेवन आमी सगल्यांनी खेरीत भाशेन भुरग्यांनी मानसुकेन उलोवंक आनी न्हेसूंक आनी ह्या वरवीं जेजू भाशेन देखीकवन भुरगीं जावंक मारयेचे विणवणेन पवित्र आत्म्याची कृपा आनी नवें मन दी म्हूण ह्या समारंभान मागून घेवया.
आनी खेरीत फुडें आमच्या जिवितान जायते पावटी आमी शेगुणी मनशां जावंक चुकल्या देखून ह्या वेळार खालती खायन त्याच देवाचें बोगसोने आमी मागुया. घुस्पलोले मन. सोम्या जेजू, मागण्याच्या वेळार ह्या वस्तूंनी आमचें मन घुस्पलां. मागण्यान तूं आमकां आमचे लागीं उलयताय आनी आमी तुका अणभवूंक पावता. हें सोत आमी मानून घेवंक ना. बोगोस आमकां सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. वायट उतरां उलयतलो मनीस. क्रिस्ता जेजू, आमची जीब तुजें देणें आमकां, पूण वायटाक गवाय दिवन तुजेर आनी पेल्याचेर आमी अपमान केला. बोगोस आमकां क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. बेमर्याद नेसोण आनी चाल. जेजू, आमी गरजेन येता तेन्ना तुजें दर्शन घेवंक येता, पूण पोरकी संस्कृतायेक बोलून आमचें नेसोण आनी चाल बेमर्यादीचे जाले. तुजे मंदिराचेर आमी चूक आदारल्या. बोगोस आमकां सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवाक उर्सोर्गी आनी शांतीताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवाक उर्सोर्गी आनी शांतीताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. महिमा देवाक उर्सोर्गी आनी शांतीताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थुया. आजचे बलिदान बेडिता आंतोनियो आनी एडेलिन ब्रिटो देवाक दिन वाचून तांचे पासत हे बेटेंत आमी मागता. आजची मांडावळ सांबाळटात भुरगीं लॅरिसा, कार्मेन, शरीना, न्यूटा, जेस्टन, एल्विरा, मेल्विन आनी मांडावळ सांबाळपी देव संदेशकार रोलंड तांचे खातीर आमी हे बेटेंत खिरीत मागता. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सरवण मेळटा
आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राज चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजाकियाल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या गोरण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकताय तितले पावटी म्हज्या नांवान ताका शिडकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलाच अशें हांव सांगी जाल्यार आनी खोट्या मनशा आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिटकायनाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोट्यापणांत मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिटकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोट्यापणान मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडप आमचो तारोक, ताका वखाणुया. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडुया ताच्या मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची परजां, चोरवांक पिलेल्यो शेलयो. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. मेरिपाक आनी अरण्यात मासाक केल्ले तशेंच तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. भगयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणान रावूं नाकात. पेल्याचो मोग कोत्ता ताणें समोर पाल्ली. परोतवार करूं न्हय, जिवेची मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा धरूं न्हय आनी हेर कसली यातना आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यान. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. मोग पेल्याक कांयच वांकडे करिना म्हणटोच समोर सगळीं मेलून मोग. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. देव बाप आसलो जेजू सवे कुर्सार, आपले वेंगेन पोतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमच्या आदीन केलां. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
गालिलियाच्या दोर्या देगेच्यान चलतना सिमाव आनी ताचे भाव आंद्रे दोर्यान जाळां मारताले ते ताणें देखले. ते खारवी आसले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान यात आनी मनशांक धरता तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. आनी ते रोखडेच जाळां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव सुवांव व्हड्यार आपल्यो रापण्यो सारक्यो कोत्ताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी झेबेदेवाक आपल्या बापायक थांगाच साडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाण तुका क्रिस्ता. इश्टानो, कांय दीस फाटीं म्हज्या एका इश्टाचें बरोबर शिकतलो कॉलेजीन हाचें लग्न जालें आनी हाका विश करूंक म्हणून ताच्या घरा गेल्लो. दोनपराचो तांच्या घरान गेल्ले आसतना आनी तांचे लागीं भासाभास कोत्ताना ताचो कोण तरी वळखीचो तांच्या घरान भितर सरलो. ह्या पावसाच्या दिसांनी आसतना ताका कोण तरी तांचे वळखीचो ताका नुस्तें घेवन आयलोलो. आमी नोको, हांव नोको, तुमी कितें म्हणटात तें. पूण साश्टीन ताका तिगूर म्हणटात, जे साई उदकान पोंदाक चिकलाक आसतात. हे तिगरांक एक तिगूर बरो लांबसो घेवन तो तांगेर तांकां दिवंक आयलोलो. आनी ती घराची आवय आहा ती, ह्या म्हज्या इश्टाची आवय आहा ती, हो तिगूर काडून घरांत आयलोले नवे सुनेक हो तिगूर दिलो आनी म्हणोंक लागली, बाये हो आयजूच कर, तो आनी दवर नाका, कित्याक दवरपाक येद्या व्हडल्या तिगराक आमचे लागीं जागो ना. तो मस्ती कोत्तलो आनी ताका सांबाळूंक आमच्यान जावचें ना, देखून ताका कातर आनी आयजूच कर. ही नवीच घरांत आयलेली सून ह्या तिगराक घेवन कुजनांत गेली आनी आमची भासाभास आमी चालू दवरली. सुमार अर्दें वर जालें. ही भासाभास जाल्या उपरांत तांचे लागीं उलयल्या उपरांत जसो हांव भायर सरलो येवपाक परतो तेन्ना हांवें म्हणलें, चल ल्हानशें मागणें करुया. तेन्ना ही माय आहा ती घराची आवय आहा ती, ताणें आपले सुनेक उलो केल्लो आनी सून भायर येवन म्हणोंक लागली, माय आगे तो तिगूर धरूंकू मेळना मुगे, कित्याक तिगराचें आंग सुडसुडीत, ते कातयतो कितें करून तेका धरूंकू मेळना मुगे. आगो बाये, तिगरा तेश करून न्हय. त्या आवयन तेजेर काळें मीठ मारलें, तो तिगूर मेलो. भाव भयणो, आमी आयज 8व्या नोवेनान आसाव आनी आयचो विशय देवाचे बागेंत आंकवार मारया फळ शेगुणाचें. तूं कितलोय जाणार जा, तूं कितलेंय शिकोप कर, आधुनीक कितल्योय वस्तू येवन जाणवायच्यो, आवयच्या जाणवाये मदें तुजी जाणवाय कांयच न्हू. तूं खंयचोय मोबायल उजार करूंक शीक, कितोय बरो तूं लॅपटॉप शीक, पूण आवयची जाणवाय, आवयची शेगुणाय आधुनीक समाजान म्हत्वाची न्हू. ताची जाणवाय व्हड म्हत्वाची. देखून एक आवयक देवान सगळ्याच शेगुणांनी भरलेली आसा. नाल्यार पळय, चडशे पावटी आनी चडान चड बापूय सोंपता, आवय उरता. आनी जरी तर बापूय मेला, आवय आपलो घराबो जाता नाते भाशेन फुडें वता, भुरग्यांक वाडयता. पूण एक आवय सोंपली, बापायक तितू गरब जायना, तो आलता दोलता. कित्याक देवान एके वस्तूर एक सगळ्याच शेगुणांनी, सगळ्याच वस्तूंनी भरलेली आसा. सगळेच गूण तिचे ताय भोव परमळपणान दिसती पडटात. देखूनच कोणें म्हणलेलें सारकें आसा, जें आत पायणें दोलयता
त्या आत संवसार चलयता. आयच्या वाचपांनी तर आमी नदर मारीत जाल्यार आयचें पयलें वाचप इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. आनी पयल्या वाचपान देव इजिकेलाक शेगुणायचें जिवीत ताका जावंक दुसऱ्यांक उलो मारूंक, कित्याक इस्रायल पोरजा जी देवान विचून काडलेली ती देवा कडच्यान भोव पयस गेलेली. पोजडें जिवीत जिवन देवाक नाकारून ती पयस पोरजेक गेल्लेले ते पोरजेक शेगुणायचें जिवीत जिवंक उलो मारूंक एजिकेल प्रवाद्या वरवीं देव एजिकेलाक बाकीत कोत्ता आनी आपलो ताळो इस्रायल पोरजेक सांग म्हणून उलो कोत्ता. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपानूय हाच शेगुणाचो उलो मारलेलो आमकां आयकूंक येता. तर आयज शुभ वर्तमानाचेर नदर मारुया. थोडीं म्हणटलीं आयज शेगुणायचो विशय जाल्यान हें वाचप कित्याक देव ओ जेजू खारव्यांक विचून काडटा. म्हज्या मना प्रमाणे न्हू आवय एक खारवीच. कित्याक जेजूच्या टायमार ओ जेजूच्या वेळार धर्मशास्त्री धर्माची जाणविकाय आशिल्ले, धर्माचे कायदे जाण आसले तेवूय आसले. फारिजियो जे जाणार मनीस कायदे कितें ते सगळे समाजाचे तेवूय जाणा आशिल्ले. पूण हांकां सोडून देव एका खारव्यांक विचून काडटा. तूं आनी हांव मुगे आवय कित्याक जाला आनी तूं तुगे आवय कित्याक जाला हें तुवें विचून काडूंक ना. तें भुरगें तुका कित्याक जाला आवय तें तुवें विचून काडूंक ना. देखून हांव म्हणपी एक आवय खारवीच. जे भाशेन ती आवय ती मोठी जावं बारीक जावं, ती जाणटी जावं वो नेणटी जावं, ती जाणार जावं वो ती नेणा जावं, ती तुजी आवय. देखून ती आवयक देवान शेगुणायेन भरल्या, शेगुणायेन वाडयल्या, ती तुजी आवय. देवान तुका ते आवय सोवें कित्याक जल्माक काडला तें म्हज्यानूय सांगोंक जावचें ना म्हूण तुज्यानूय आटापूंक जावचें ना. देखून एक आवय हांव म्हणपी ती खारवीच. देवान तिका विचून काडल्या. देखून ती आवय सोवें देवान कितें तर बरेंपण दिलां, शेगूण बोल्ल्यात, त्या शेगुणांनी तूं आनी हांव वाडूंक गरजेचो. देखून आवयांकूय म्हजो उलो पवित्र इश्ता हितून ते अर्चना येता तें तूं जावपा सोदनाका. अनुपमा ह्या सिरियलान येता तेसो तूं जावपा सोदनाका. तूं तुज्या भुरग्यांक तूंच जा, दुसरी जावंक सोदनाका. जायते फावटी आयज आमच्या आवया लागीं सेट टायम टेबल आसा. 8 जालीं उमकें सिरियल, 9 जालें उमकें सिरियल. ते सिरियलांतली आवयो आनी तूं आवय ही वेगळी. देखून पयलो शेगूण आवयचो हो जावन आसा तूं एक खारवी. देवान तुका विचून काडल्या आनी देवान विचून काडल्या जाल्यार तुजे भितर जायते शेगूण आसा. ते शेगूण तुज्या भुरग्यांक आनी घराब्याक दिवंक तूं तोजवीत कर. दुसरी आयच्या शुभ वर्तमानांतली शिकवण रापणकार वो खारवी जितले फावटी दर्यांत भायर वेतात आनी परत येतात तितले फावटी आपली जाळां विणटात. आनी जाळां विणप हें एक कठीण काम, हें इजी काम न्हू. तें गरजे भायर विणचें पडटा, तुटल्यार सारकें करचें पडटा, चिकोल भरल्यार काडचें पडटा. आनी आवयचें जिवीत हेंच कितें, तिचें जिवीत कोश्टा आडकोडींनी विणलेलेंच आसा. जितले फावटी आपली भुरगीं चुकतात, भुरगीं खाला पडटात, आवयचे कोश्ट. कशे तरेन घराबो फुडें व्हरप, घराबो कितको वाडप, हीच आवयचें टेन्शन आनी हेंच दूख. देखून आवयानो तुमचें जिवीत कोश्टां आडकोडींनी खारव्या भाशेन हे जाडये भाशेन विणलेलेंच आसा म्हणून मानून घे. तिसरी वस्त बाबयणो, खारवी भावार्थाचो मनीस. देवान जेजून तर खारव्यांक विचून काडले तो एक भावार्थाचो मनीस. कित्याक दर्यांत वेतना कितें जातलें तो नकडो. तो गेला तो परत येतलो तेवूय तो नकडो. जाल्यार तो भावार्थान आपलें व्हडें फुडें घालता आनी त्या दर्यांत वेता.
आनी आवयचे शेगुणांतलो एक शेगूण म्हणल्यार आवय भावार्थाची वस्तोरी. कित्याक आपली भुरगीं कितें फुडाराक जातोलीं, कितें ती व्हरतली ती आवय नको. तरी आसतना दीस पडटी आपले हात पांय झरून आपलो घराबो वाडूंक ती तजवीज कोत्ता. देखून आवयानो, तुमचें जिवीत जावं दी एक भावार्थाचो नमुणो तुमच्या घराब्याक आनी खेरीत भाशेन तुमच्या भुरग्यांक. आनी आयच्या वाचपांतली निमाणी शिकवण म्हणल्यार कारवी थीरपणान भरलेलो मनीस. दोयऱ्यांत गेल्यार सदां ताका इसवण पापलेटा लागनाय. केन्नाय करबटूय पडटा, केन्नाय ताल्लेय पडटाय. तुगे जिवीत जियेतना आवय कशी, तुजे शेगूण वाडयतना सदां तुका जाय ते भाशेन भुरगीं जावपा नाय. केन्नाय चुकतलीं, पटोलीं, आपटतलीं, वायट रस्त्यान चलतलीं. कित्याक तीं मनशां. देखून तुजें जिवीत थीरपणान भरूंक वावर कर. आवय कशी तुजें जिवीत तुज्या भुरग्या सोवें, तुज्या घराब्या सोवें थीरपणान वाडय. देखून हेंच कितें आमच्या मारये मायन केलें. तिच्या नयनान आमी वांटो घेतना तिचे शेगुणायेचें जिवीत दुसऱ्यांक देख जाली. आपले मावशे भयणीक, आपल्या पुताक. कित्याक पुताक जोल्म मानतान मरप मेरेन ती खुर्सामुडी आशिल्ली. कित्याक तिणें आपल्या पुताचो सगल्या वेळार सांगात केलो. आनी हाकाच लागून तिचो पूत मरतना पासून आपले आवयक दुसऱ्याच्या हातीन सोंपून गेलो. कित्याक आनी हाकाच लागून ती आमच्या सगल्यांची आवय जाली. हे वस्तोरेक शेगुणांनी भरूंक म्हाका आनी तुका सगल्यांक उलो आसा. देखून आमचें जिवीत जियेतना आनी आधुनीक समाजान पयण कोत्तना एक वस्तोरी कशी दोन संदेश आयज तुमचे उटयेंत उडयता. आयचो दिसाचो पयलो संदेश. दोरयाचो थाव देगेर रावन काडी नाका आनी मळबाचें अंतरोड कितलें वयर आसा तें संवसारान रावन मेजी नाका. सांगोंक सोदता तें आवयानो, तुमचें शेगुणायेचें जिवीत आपणावंक सोदताय ल्हान जावंक शीक, सोंसणीकाय जावंक शीक. शेगुणायेच्या जिवितान हे सगळे गूण गुंतलेलेच आसात. कित्याक ओस्तोरी ह्या कातारांत आमचे फामाद कातोरीस लोना अशें म्हणटा. एक ओस्तोरेक म्हणटा 3 भाग आसात. एक ओस्तोरी जावन आसा एक चेडू एका घराब्यांत, एक सून एका घराब्यांत आनी एक सासूमाय. पूण आयज सासूमाय विसरल्यात आपूण एका दिसाक सून आसलो म्हूण आनी एका दिसाक चेडू आसलें म्हूण. आनी सुनो विसरल्यात आपूण एका दिसाक सासूमाय जातल्यो म्हणून आनी एका दिसाक चेडूय आसलें म्हणून. देखून आयज बायलां मदें केस्तांवां, बायलेक खंय बायलीचें पडना. देखून आवयानो, ओस्तोऱ्यानो, तुमचे शेगूण तुमी वाडयात. आनी शेगूण वाडयतना सोंसणीकायेचें, मोयपाशी जिविताचें हे सगळे गूण तुमच्या काळजांनी देवान घातलेले आसात. हे वाडोवंक प्रयत्न करात. देखूनच म्हणटा घराबो वाडयात, घराबो वाडयात, मोडी नाकात. जिवीत फुलयात, तें तोडी नाकात. भावार्थ कोश्टा दोगांनी तुमचो भावार्थ वाडयात, तो सोडी नाकात. हेंच एक आवयचो कायदो म्हणून उगडास धरात. आनी आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश. उडटात तीं सुकणीं गुटेर न्हय. पावसान सोत्री फुलयल्यो म्हणून पावस थांबना. सांगोंक सोदता तें तुमच्या भुरग्यांक आसा तशें मानून घेयात. शेगूण म्हणल्यार होच. वायट आनी बरें हांचे मदें अंतर करूंक जाणा ताकाच म्हणटात तो शेगूण. आनी हेंच कितें आवय भुरग्यापणार आपल्या भुरग्यांक शिकयता. देखून तुमच्या भुरग्यांक आहात तशींच मानून घेयात. कित्याक जायते पावटी आयकोंक मेळटा वो आवयो म्हणटात, जाणा ब्रादर, हो मुगे चेड भोटो, मुगे भावा चेड काय बरें शिकोंक, कितलोय जाल्यार तुगे चेडो. दुसऱ्याच्या उजीर ताका खाला घाली नाका. तो चेडो भावा गेलो, तो भावा गेलो. तुज्या भुरग्याक कितेंय तरी देवान शेगूण दिल्यात
कितेंय तरी बरेंपण दिलां तें बरेंपण तूं ओळखून घे. त्या बरेपणान तूं चलोवंक शीक आनी तुज्या भुरग्याक वाडय. तुजो भुरगो तो तुजो भुरगो हें सदांच मानून दवर. कित्याक एक कोट्टे बोर उदकांत एक कोट्टे बोर आशिल्ल्या उदकाक मुयेक खूंय दवरया. एक कोट्टे बोर आशिल्ल्या उदकांत मुयेक खूंय तो दवरया. तुजें येतें धाकटें उतर त्या भुरग्याचें जिवीत काबार करूंक पुरो. देखून तुज्याय भुरग्याक शेगुणायेन वाडटना आसा तसो मानून घे. तुज्या झाडाचे खांदे तर वाडोवन दुसऱ्यांच्या घरार पडटात, तुजे खांदे कातूर दुसऱ्यांचें घर मोडी नाका हें जाण आसा. तर हेच आवयचें आमी नव्यान कोत्ताना आवय कशी शेगुणायेन वाडूंक आनी आमकां सगल्यांक त्या शेगुणांनी आमी जिवंक आमकां प्रयत्न कोत्ताना ह्या आल्तारार येतलो जेजू त्याच शेगुणांनी वाडलो. तेच आवयन ताका जल्माक हाडलो आनी तेच शेगूण घेवन दुसऱ्या तांय बरेंपण वाडयलें. हांव आनी तूं हेंच बरेंपण दुसऱ्यांक शिपडावंक शेगुणायचे मनीस जावंक ह्या मिसांत कृपा आनी बोड आमकां सगल्यांक मागून घेवया. ह्या वेळार सगळीं आमी सांगातान आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत मानतान देवाक, सत पदवेदार बापाक, सरकार बेदमीचार असणाराक, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मारिथान जल्मलो, पांच पिलाच्या खाल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो, ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या ओळसांत बसला, तुयतांची ब्यान मेल्ल्यांची बलसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पात्राची भक्तसुनी, कुडीचें अर्पण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमी खेरीत आमच्या वेगवेगळ्या गजां बसत मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत याज्ञिकी मुन्यादपण चलयतल्या दोन एका याज्ञिका पासत आपल्या जिवितांतल्यान कितेंशे गूण तांणी परसाडावंक आनी अरवीं आपले फिरगोचेंत आनी पवित्र सभेंत शेगुणीक जिवीत वाडूंक अदीक तजवीज करूंक तांकां कितें आदार आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता हांव तुका. मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत सगळे तरेचे उगूण भाशेन पयस दवरूंक आनी तांच्या जिवितांतल्यान जे बरे शेगूण आसात ते अदीक परसलावन समाजांत बरें विस्तारूंक पट तिडकीन वावरूंक तांकां कृपा फावो जावंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. दर एक आमचें कुटुंब आमी देवाक उबारुया. आमच्या कुटुंबांनी शेगुणायेचें जिवीत अदीक आनी अदीक वाडूंक एक एक वांगडी आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक
आदार जावंक आनी शेगुणी जिवितांतल्यान अदीक तीर जावंक आनी अदीक करून भुरग्यांक शेगुणी जिविताची देख जावंक आमकां कुटुंबाच्या वांगड्यांक किरीत करपा फाव कर म्हूण देवाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. दर्याच्या वटान वावर करूंक जाय ते आमचे भाव वावुरतात. उदी करून आमच्या गांवांत हो वावर करतात तांचे खातीर मागता हांव. ह्या वावरांत तांकां राख आनी सांबाळ आनी तांच्या बरेपणांत ह्या वावरांतल्यान किरीत तांचे कुटुंबाचें उदार पासून जावंक आनी समाजांत बरेपणाचे वांगडी जावंक किरीत ह्या तांच्या वावरांत तांकां करपा फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. हो दयाळ बापा, आमची किरीत मागणी वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान आमकां जण एकल्याक मारी भाशेन शेगुणी जिवितांतल्यान अदीक वाडूंक आमकां कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गीत गावया. गोवा कोणयो बारीक होलक्यो अंक C17 पान 35. गोवा कोणयो बारीक होलक्यो उंड्या जाता जिवा पासून मोच्या बाबा भयणी वांगडा जेजू बी तो जिवीत मोच मिसार भेटून सदा मुच्या जिवा उंडो पसंद करे मुनशाक सोडून जिवीत सोडून पोशेन बापा जेजू सोवे वक्ता तुका जिवीत मोचे मुनशाक सोडून जिवीत सोडून पोशेन बापा जेजू सोवे वक्ता तुका जिवीत मोचे. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दीस सोकोर आनी पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या जण एकल्याच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोट सांडून पयस गेलीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतली. जसो तुज्या पुतान पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा संपूर्णायेन एक, तशींच तीं संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनस्वार कर्तुबांनी तुजी जानवाय वाकांच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देव तूं तांच्या सर्व दरबारां सांगाती संतसान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dall'arazzo sorvesporto,
स्वर्ग आनी संसार पोल्ला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावे येता ताकासून उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सुखवेच्या आदी त्याने उडो घेतलो. तुका दिनवास संत मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उदेलें. हें म्हज्या उगडासाक कुळात. Bavartaца guta purgotuia. Gesù melo, Gesù জীবন जाला, Gesù নব্যান येतलो. Gesù melo, Gesù জীবন जाला, Gesù নব্যাन येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडगास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबास धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी गरीबपणी आयज हे बलिदान भेटयता आंतोनियो आनी एडलेन ब्रिटो तांचे खातीर आमी मागता. तशेंच आयचे मांडावळ सांबाळटात त्या सगळ्या भुरग्यां खातीर लॅरिसा, कार्मिन, शरिना, न्यूटा, जेस्टन, एल्बिरा, मेल्विन आनी जबाबदारी सांबाळपी देव संदेशकार रोलंड तांचे सगळ्यांचे तुजो कितें आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भगीन जुजे तिचे पोती, भगीन जुजे वाज, भगीन फ्रांसीस शावेर, पदवास भगन धांतन, भगन दोन दुथा आनी सर्व काळीत कामान वल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन.
आमच्या सडवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव उबीं जावं, तुजें राज राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुगागर आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरो भाशेन नोंदरेकता. तर आमकां शुदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येथान राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान शिवंक वेताना आमी गीत गावया. जेजूशी येयात अंक D21 पान 54. आमचेशी तूं राव जेजू, तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूं आमचो विस्वास. तुजेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू, तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूं आमचो विस्वास.
म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावात्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे मोळीक मांस रोगत घेवन ह्या भोववर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आजच्या दिसा नोवेनाची मांडवळ केल्या त्या सगळ्या भुरग्यांक लरिसा, कार्मेन, शरीना, न्यूथा, जस्टन, एल्विरा आनी मेल्विन हांकां आनी जबाबदारी सांबाळटल्या देव संदेशकार रोलन हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालचो. फाल्यां नोवेनाची मांडवळ सांबाळटात इस्माची भुरगीं शनायटा, वेझविनो, जोवेल फेर्नांडीस, जोवेल ए फेर्नांडीस, लिन्सन, ग्लॅन्सी आनी नेलिंडा. जबाबदारी सांबाळूंक देव संदेशकार सुईसर. आमी आतां कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकांत आसलेल्यान मोंत सायबिणीच्या फेस्तांक समुदायाचे प्रतिनिधी कशी एकूच आवय मिसांत वांटो घेतली. फिरगत सभेच्या फुडारी तुमकां फुडली म्हायती दितल्या. मोंत सायबिणीची परब 8 मंगळारा दीस 5 वाजता जेजू सांगाता अर्दें वर आनी उपरांत परबेचे मीस. ह्या वरांत आवयच्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासतल्या आनी ह्या पिडेक लागून उपरासलेली भिरांत पयसावंक सगळे आमचे कुटुंब मारये वरवीं जेजू संस्कारतल्या. तुमी तुमच्या घरांनी रावन हातूंत वांटो घेतल्या म्हूण आशा बाळगिता. मोंत सायबिणीच्या आनी आवयच्या दिसा निमतीन संदेशकारांनी 3 स्पर्धा केल्यात. तांचो आयज निमाणो दीस. आयच्या दिसा मेरेन तुमी तुमची नांवां तुमच्या देव संदेशकारा लागीं दिवची. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, शेगुणायची जीण जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मारी आमची माय भाशेन समाजान शेगुणी जिवी जिवंक गारावेताना आमी गीत गावया कालके रातींतली अंक T20 पान 212.
सुवात्या पोरी तूं मारये उदेताय मारये उदेताय आखे पृथ्वीचेर सूर्या पोरी तूं राणये पोर सोडटाय राणये पोर सोडटाय तुपा पोरी तूं तुझ्या